नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. फायल क्लियर करूंक पैसे दिवचे पडटा म्हणपी आदलो आमदार मडकयकाराचेर FIR करूंक कोर्टाची ACBक ऑर्डर. EDCचेर CBIचो FIR. धार बानोड्या प्रतापनगर रानात चलयेचे खुनाच्या केशीत फोंडे पोलिसांनी दुबावीत संजय केविनाक मंगळुरात धरलो. दोगांय कर्नाटकाची, दोगांची इश्टागत वादात खून. पणजे मार्केटात फायर सेफ्टी यंत्रणा पोकी. महापालिका आणि फायर सेफ्टी खात्यान कितली वर्सांच फायर सेफ्टीचे इन्स्पेक्शन करूं ना, खासा रिपोर्ट. धारगळी महाखाजन हायवेर कंटेनराक उजो. केबिन लासून काबार. कंटेनरांतल्यान बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी. पुलीस एक्सायज खाते करता तपास. मडगांवां एका बालरथ बसीत स्पार्क. उजो पेटपाचो चुकलो. कितली वर्सांच बालरथ बसीक ना सारके मेंटेनन्स. यो वच करतले भुरग्यांच्या सेफ्टीचेर प्रस्न चिन्ह. फार्मसी कॉलेज साखळे पारंपारीक शिक्षण पद्धतीक पूर्णविराम. साखळेच्या भुरग्यांक पणजे वचपाची गरज पडची ना, मुख्यमंत्री उलयलो. आणि शिरसय पुलीस कॉन्स्टेबल बुडिल्ल्या बायकडेन वतली वाट पंचायतीन केली बंद. पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवंक फॉर्मालिटी. सरकारान खंय उपाय काडचो. तरणाटे असल्या सुवातींनी नाकात. खबरो विस्तारान. फायल क्लियर करूंक पैसे दिवचे पडटा म्हणपी आदलो आमदार मडकयकाराचेर FIR करूंक सेशन कोर्टाची ACBक ऑर्डर. एक्टिव्हिस्ट काशिनाथ शेटये कोर्टांत गेल्लो. दुसरे एके केशीत EDCन परवानगी नासतना सरकारी प्रॉपर्टी भायले भायर पार्टीक विकल्या वा लिजार दिल्या. सरकारी तिजोरेक खंय 300 कोटी फटको. EDCचेर FIR करूंक CBIक ऑर्डर. फायल क्लियर करून पैसे दिवचे पडटा म्हणून विधान करपी आदलो आमदार मडकयकाराचेर FIR करचे म्हणून उत्तर गोंय सत्र न्यायालयाचे एंटी करप्शन ब्रांचीक निर्देश. एक्टिव्हिस्ट काशिनाथ शेट्टीन प्रकरण घेवन कोर्टात गेल्लो. मडकयकर केस ही सेड दॅट ही हॅज गिवन अ ब्राइब ऑफ 15 to 20 lakhs. आता तेणें जेन्ना म्हणलां दॅट इज टू बी इवन अ ओरल थिंग हॅज टू बी कन्सिडर्ड एज अ FIR एंड रजिस्टर्ड एंड चौकशी. तुवें ते सेटिंगां करून तुका चौकशी करपाक मेळना. सो तातूंत ऑर्डर पास जाल्या की ताजेर FIR कर. ताणें जर खरें सांगलां जाल्यार तांकां घेवन यो. फट सांगलां जाल्यार ताजेर फॉल्स FIR जावंक जाय. सो क्लोज करतना समज ताणें ती क्लोज केली जाल्यार हेजेर 199 आनी हेतून आतां हें जावंक जाय FIR. आनी तेजेर सगळी चौकशी जावंक जाय. कोणें कोणें तेजे कडल्यान खंयच्या मनशान पयशे घेतले. आमी एक CD प्रोवायड केले. तेतून आहा जाल्यार ताणें पळोवपाचें तें. मजगती EDCन परवाने घेवचे पयलीं सरकारी प्रॉपर्टी विकल्या वा लिजाक दिल्या. 300 कोटीचे लुकसाण म्हूण शेटये कोर्टांत गेल्लो. EDCचेर FIR करची म्हूण कोर्टाचे CBIक निर्देश. EDCन ते फाट्यार 43 प्लॉट्स आशिल्ले. तेतून त्या प्लॉट्स तांणी ऑप्शन करपाक जाय आशिल्ले आनी गव्हर्मेंट हाका आशिल्ले. ऑप्शन करून तुवें ते प्लॉट तुका यूज करपाचे आनी ताजो धंदो करून इफ यू आर डुईंग दॅट वे देन तुवें 50% अमावंट तो EDCक दिवंक जाय. तसो लॉस. आनी एक 25 नंबर प्लॉट आशिल्लो. तो 25 नंबर प्लॉट SBIक आशिल्लो. तो AB करून तांणी लोकांनी ते लिगल असिस्टंट आशिल्ले कोण तरी थंय एडवोकेट सगळ्यांनी मेळून तो प्लॉट आपल्या नांवार केलो. ते करून तांणी आज हांव मागीर इट वॉज फर्स्ट डिसमीस बाय द स्पेशल जज ऑफ हे. देन इट वेंट टू द हायकोर्ट. हायकोर्ट अलाउड इट. देन इट केम डावन आनी आतां परती ऑर्डर पास केल्या की तांच्या सगळ्यांचेर ते प्लॉटांचेर बीन FIR पास करप. दीज आर फ्रॉड्स. दीज आर मेजर फ्रॉड्स एंड स्कॅम्स. तांकां सगळ्यांक हाडूंक जाय. तांकां इन्वेस्टिगेट करूंक जाय. करना जाल्यार मागीर आमी फुडलो प्रोसिजर आमकां खबर आहा. आमी ते फॉलो करता सगळे प्रोसिजर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. धार बानोड्या प्रतापनगर खुनाच्या प्रकरणात फोंडे पोलिसांनी दुबावीत संजय केविनाक बेंगळुरात धरलो. सोपल्या ती चली 22 वर्साची रोशन M.
दोगांय कर्नाटकी गोंयांत भोवंक आयिल्लीं वादांतल्यान खून म्हणून कळटा. संजयाक बेंगलोर धरलो, चवकशी चल्ल्या. धारबांदोड्या प्रतापनगर जाल्ल्या नेणट्या चलयेच्या खुनाच्या प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी एकल्याक अटक केला. धरला तो दुबावीत संजय केविन. चलयेची वळख पटल्या. ते बेंगळूरचे 22 वर्सां पिरायेचे रोशनी एम. ती खंय रिलेशनशिपान आशिल्ली. गोंयांत भोंवपाक आयिल्ली. येताना एका हॉटेलार चाय पिवपाक रावल्ली तेय खंय CCTVत कॅप्चर जाला. तांचे वाटेर खंय वाजलें. दोगांय मदीं वाद जाले. त्या वादांतल्यान खुना उपरांत संजय बेंगलोर वचपाक गेलो. तांच्यांनी खंय काडिल्ले कदंबाच्या रिटर्न तिकेटी वेल्यान दुबाविताचो सोद घेवपाक येस. कदंब तिकेटी वेल्यान खंय ऑनलायन पेमेंट केल्लो. ताचे UPI ID वेल्यान दुबावितीचो नंबर काडलो. तो बेंगलोर वतना ट्रॅक केलो. क्लू मेळटकूच पुलिसांची एक टीम खंय बेंगलोर गेली. बसींतल्यान देंवतानाच ताका धरलो. So yesterday we got a call regarding body of a girl around 20 to 30 years old. She was murdered and we found the body in Fonda area. So within 24 hours we were able to not only identify the victim where we didn't have any clue, but we also managed to catch the accused. Multiple teams were formed. Initially we found out from the number we got the place of the accused, and the accused was there in Karnataka. We formed our teams and we sent our team, and the accused was apprehended. He has been arrested and the rest of the formalities will be done soon. So this the victim and the accused, they were actually in a relationship, and the motive is supposed to be some personal issues, the relationship issues, and the further investigation will be carried out. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे मार्केटांत दिसपट्टे शेकड्यांनी लोक यो वच करतात. कितलेशेच बाजारकार व्यापारी थंय आसतात. ह्या मार्केटाची फायर सेफ्टी यंत्रणा पोकी. महापालिका आनी फायर सेफ्टी खात्यान कितलीं वर्सां जालीं फायर सेफ्टीचें इन्स्पेक्शन करूं ना. फायर सेफ्टीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर कळमेलां. उजो लागल्यार परिस्थिती हाताभायर वचपाची. पळयात रिपोर्ट. पणजे CCBचे जे मार्केट आसा ते हालींच एक नव्या कारणाक लागून फेमस जाला. ते म्हणटा ते काल ह्या CCB मार्केटाची जी फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस आसा तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. कितलींशीं वर्सां हांगासर ते जावन आशिल्ले आनी जेन्ना जे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसाचे जेन्ना ऑफिसर्स हांगा आयले तेंच्यांनी खुबश्यो गजाली हांगा नोटीस केल्या ज्यो जावपाक जाय सारक्यो. कारण येदे व्हडले मार्केट 7,000ाकून वयर जे वेंडर्स आसात ते ह्या मार्केटान आसात. आनी अशें आसतना हांगासर फायर एंड एमर्जन्सीची जी सेफ्टी आसपाक जाय ती सेफ्टी हांगासर खंयच दिसना. आमी हांगासर सकयल वचून नोजल्स पयले जावं जे पायप्स जे उदक मारपाक उजो लागता तेन्ना वापरतात ती पयली, जावं तेंचे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसा खातीर जावं फायर एमर्जन्सी खातीर जी बॉक्सां आसता ती बॉक्सां पयली जाल्यार ती खाली आसात. खुबशे खेपेक जेन्ना उजो लागता तेन्ना स्टेअरकेस आसता त्यो क्लियर आसपाक जाय. पूण त्योय पयल्यो आमी कितल्योश्यो ज्यो स्टेअरकेस आसात त्यो हांगासर ब्लॉक्ड आसात जावं इजिली एक्सेस करपाक मेळचो ना लोकांक. कारण खुबशे कडेन जे ब्लॉक्स आसात जे नॉर्मली पॅसेजी आसात त्यो ब्लॉक्स आसात. येदे व्हडले CCBचे जे पणजेचे मार्केट आसा हांगासर असल्या एमर्जन्सी खातीर कांयच सद्या हांगासर प्रोविजन केल्ले दिसना. जी फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसाची जे प्रॉपर जे प्रोटोकॉल हांगासर SOP ज्यो फॉलो जावपाक जाय त्यो हांगासर जाल्ल्यो दिसनात. हांगा कितलेशे पॉयंट्स जे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसाचे ऑफिसर आहात तांच्यांनी काल इन्स्पेक्शन करून वेल्यात आनी ते मागीर ते CCB कडेन दितले आनी मागीर CCBन ते सगळे कंपायल करून जे हांगासर धोको जावपाक शकता उजो लागतलो तेन्ना तो टाळपाक जाय म्हणून ती सगळी कामां जी CCB आसा तेंच्यांनी करपाची गरज आसा. पूण आयच्या दिसा जर समजा हांगासर कितें तसलो जर एक्सिडंट घडटा जावं इन्सिडंट जाता जाल्यार तेजे खातीर हांगासर आमी पळयता जाल्यार फायर एमर्जन्सी खातीर हांगासर कांयच सुविधा ज्यो आसपाक जाय त्यो अवेलेबल ना. कितलेशे आमी हांगासर जे वाल पयले वाल सुद्दां ते ऑपरेशनल ना. खंयच्या वर्सा ते वापरलेले ते कळना. तांकां हांगा कळम लागल्या. कशा तरेन जे पायपां जी आसूंक जाय उदक हांगासर जेन्ना उजो लागता तेन्ना वापरूंक ती हांगासर दिश्टी पडनात. एक्सटिंग्विशर जे आसूंक जाय ते एक्सटिंग्विशर सुद्दां हांगासर खंयच ह्या पुराय मार्केटान दिश्टी पडना. बेगीनच्या बेगीन
हे CCP नोंद घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर CCP पणजे मार्केटांतल्यान चेतन गांवस वांगडा हांव स्वप्नील तारी. माकाजन धारगळे एका कंटेनराक उजो, सगळे कॅबिन लासून काबार. कंटेनरांतल्यान खंय चोरयां सोरो आयिल्लो. फायर ब्रिगेडीन कॅबिनाचो उजो आटापा हाडलो. कंटेनर उगडल्यार भितर सोऱ्याच्यो लोड. ड्रायव्हर टक सोडून फुजो. पेडणे पोलीस आनी एक्सायज तपास करतात. माकाजन धारगळ एका कंटेनराक उजो लागून कॅबिन पुराय लासून काबार जाले. कंटेनरांतल्यान खंय बेकायदेशीर सोरो तस्करी जातालो. कंटेनर सोऱ्याच्या बॉक्सांनी भरिल्लो. उजो लागतकच ड्रायव्हर खंय थंयच्यान फुज्जो. उजो पालोवपी दळान उजो आडपा हाडलो. पेडणे पुलीस आनी अबकारी खातें फुडलो तपास करता. कितके मिनटांनी कॉल येयलो? आमकां जवळ 7:48 ट्रकाक घातला म्हणून म्हाका कॉल येयलो. इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आमचो शूट आनी विथीन 7-8 मिनटां भितर आमी पुलाचेर पावले. पुलाचेर पावले जाल्यार उजो पेट्टालो व्हडलो. कॅबीन गेले बस हांवें ते विथ एल्कोहॉल ओनली उजो लागलो. कंप्लीटली एक्टिव्हिटीज केली आनी मागीर तितून बोनेटान म्हटल्यार आमी ते लॉक उरले आनी भायर लॉक ओपन केले जाल्यार तितून आमकां लिकराची बॉक्सां आसली. आमी इमिडिएटली पुलीस आनी एक्सायजाक कॉन्टेक्ट केलो. जे लिकर भितर जे लिकर आसा खूब प्रमाणान लिकर आसा भितर. सो ते लिकर खंय तरी शिफ्ट करीत आसात. हांगा एक्सायज ऑफिसर आतां दिसपाक जाय आशिल्लें पण एक्सायज ऑफिसर ना. जेन्ना आमी हांगा कॉन्टेक्ट केले तेन्ना विचारले पुलिसांक हांगा स्थानीक आशिल्ले की तांच्यानी अशें म्हटलें की पुलीस आमच्या एक्सायज जे आसात येवन गेल्लेले आसात. पूण सद्या जे आयज सकाळी जे इन्सिडंट घडला फायर लागल्या कंटेनराक आनी जे लिकर आसा खूब प्रमाणान लिकर आसा. काही बॅच आसा काही बॅच ना अशेंय सुद्दां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. आतां फुडली इन्वेस्टिगेशन जातलें जेन्ना कारवाय जातली तेन्ना कळटलें की बाबा हे लिकर खरेंच इलिगल आशिल्ले की इलिगल आशिल्ले. सध्या शिफ्टिंगाचें काम सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव एका स्कुलाच्या बालरथ बशींतल्यान स्पार्क आयलो. बशीक उजो पेटपाची परिस्थिती. ही बस सुमार 15 वर्सां जालीं चलता. फायर ब्रिगेडीन येवन स्पार्क आनी धुंवर आटापा हाडलो. स्पार्क मारलो त्या वेळार खंय बसींत भुरगीं नाशिल्लीं. मात बसीची हालत पळयल्यार बालरथांनी प्रवास करतल्या भुरग्यांच्या सेफ्टीचेर प्रस्नचिन्ह. मंगळारा मडगांवच्या बालरथ बशीक उजो लागपाचो चुकलो. स्कुलाच्या बालरथ बशींतल्यान येतलो स्पार्क भुरग्यांनी पळयलो. घडणुके वेळार मात बशींत एकूय भुरगें नाशिल्लें. उजो पालोवपी दळान वेळार एक्शन घेवन बसीक पेट्टा आशिल्लो उजो आडयलो. बॅटरींत फॉल्ट आशिल्ल्याचो दुबाव. काय जावंक ना तिका कितें उजो येयलो आसता सकयल आनी मागीर आमच्या भुरग्यांनूय पळयलें कित्याक ते थिंगा प्लांट हाडयताले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेमी ते पळयलें आनी मागीर आमी रोखडे फायर ब्रिगेडीक आपयलें लोक आशिल्लो न्हू तेणी आमकां रोखडे कळीत केलें आनी मागीर आमच्या सिस्टरीन कॉल केला ते मागीर येयल्यात रोखडे. सिस्टर कोण भितर आसले? कोण आशिल्लो ना ते उजो त्या पडटा म्हणून आमी मागीर सेफ्टी न्हू आमच्या भुरग्यांची तेका लागून आमी आपयलें तेंकां. थँक्यू. आज सकाळी सेंट जोसेफ हायस्कुलाची एक बालरथीक उजो पेटपाची एक घडवणूक घडली. ती ड्रायव्हरान टायमार नोट केल्ल्यान तो उजो व्हडलो पेटपाक पावोंक ना आनी ती 15 वर्सां पुरायची पिराय ओल्ड बस ती आनी खंय तरी तेंच्यांनी नवीन पासिंग करून ती परत वापरताले. बरी घडवणूक अशी आसली ती ऑलरेडी सकाळ फुडें तेंच्यांनी त्या भुरग्यांक स्कुलान ड्रॉप केले आनी कांय वेळान 1.5-2 वरान एका उजो पेटलेलो. हांव सगूण गावडे मडगांवच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर. साखळी फार्मासी कॉलेज बांदतले. पारंपारीक शिक्षण पद्दतीक पूर्णविरामाचो वेळ आयला म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. साखळी आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या भुरग्यांक आतां पणजे वचपाची गरज पडची ना. तांच्या खातीर साखळीच शिक्षणाची वेवस्था करतले म्हणून साखळी कॉलेजींत घडोवन हाडिल्ल्या उडान कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. साखळे कॉलेजींत उडान कार्यावळीचें आयोजन जालें. साखळे येतल्या फार्मसी कॉलेजीचेर मुख्यमंत्री उलयलो. फार्मसी कॉलेज आमच्या साखळेतून सुरू करता म्हणजे ऑल टुगेदर म्हाका दिसता 4 प्रोफेशनल कॉलेजीस आनी 1 डिग्री कॉलेज फक्त आनी फक्त साखळे एवेलेबल आसा. हे शिकपाक तुका पणजे वचपाची गरज ना. म्हाका
म्हाका दिसता टिचर्सांक पयली करपाक जाय आनी आमकां तेको पयली TIM आसा बेसिक पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज. तशेंच विद्यार्थ्यांनी आपले आवडी प्रमाण करियर वेचपाक जाय म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्हाका कसली आवड आसा, म्हाका कितें जमता आनी हांव कितें करतलो हाजेर जर तुमी फोकस करशात आनी बरेचशे फावटी आपलो करियर आपूण चूज करपाक जाय. एवरी स्टुडंटाच्या पेरंट्सांक आत्तां आपलो करियर भुरग्यांनी कितें करचो हें कदाचित कळना. 12वी जाल्या उपरांत एक तर हांव कॉलेजीक वयतलें किंवा कॉलेजीक वतलो आनी ना जाल्यार हांव कॉम्प्युटर करतलो. जें निव्वळ सांगपाचें जाय तर कॉलेजीक वता उपरांत BA, BCom आनी BSc सोंपलें. इट इज अ ट्रेडिशनल एड्युकेशनाचे दीस आतां सोंपलेले आहा की जो क्लार्क आनी प्यून हे जे जॉब मेळटाले ते जॉब आतां उरचे ना. ते फुडल्या 5 वर्सांनी हे जॉब खंयच्याच पद्दतीचे जॉब आसचे ना कारण इट इज रिप्लेस्ड बाय टेक्नॉलॉजी. आनी ताका लागून एक गजाल लक्षात घेयात, आपूण जरी एवरेज स्टुडंट आसलो जाल्यार सुद्दां आपल्याकडे नोकरी मेळपाक जाय आसत. आपल्याकडे स्कील कितें आसा हें जाणा जाय. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. म्हापशा मोडूंक पाविल्ली जुंता क्वॉर्टर्स बिल्डिंग 24 वरां भितर खाली करची म्हणून म्हापसा पालिकेची 3 फामिलींक ऑर्द. बिल्डिंग केन्नाय कोसळूं येता. फाटले कांय दीस म्हापशा शारांतल्यो धोक्याच्यो बिल्डिंगो आनी स्ट्रक्चर्स वडोवपाचें काम चल्लां. 9 स्ट्रक्चरां खंय सोदून काडल्यात ती मोडपाची. नगरपालिकेन जुन्या बाजारात नळवणकाराच्या वयल्या वाटेनची जुंता क्वॉर्टर्स बिल्डिंग आसा. त्या बिल्डिंगेची हालत सामकी खराब जाल्ली आहा. त्यो बिल्डिंगे जुन्यो आसल्या कारणान त्यो स्लॅबाचे कपचे बी पडटाले आनी सारके डेंजर कंडिशनान आसा. ते केन्नाय कोसळूंक शकतात. हेका लागून भितर जे कोण ऑक्युपाय करून ते कोण रावताले तांकां एज पर द कलेक्टराची ऑर्डरीन म्हापसा म्युनिसिपालिटीन तांकां भायर सरपाची ऑर्डर काडल्या 24 वरां भितर भायर सरा. आणि कलेक्टरान ही बीन तांकां ऑर्डरी सांगला की तांकां भायर काडून ती बिल्डिंग जी आहा ती सील करा म्हणून. स्टुडंटा खातीर म्हापशाच्यान श्याम पडटा. शिरसय पिकनिकेक गेल्ले कडेन पुलीस कॉन्स्टेबल एके बांयत बुडून सोंपलो. आतां पंचायतीन इन्स्पेक्शन करून थंय वचपाची वाट बंद केल्या. पुलिसांक खबरदारी खातीर बरयलां. तरणाट्यांनी असल्या सुवातांचेर वचचें न्ही म्हणून सरपंचाचो उलो. उपसरपंच म्हणटा वर्सान वर्स पंचायत जागृती करता. पुलीस गस्तूय खंय आसता. म्हाज्या आतांच्या युथाक जे वॉटरफॉल पळोवन जे अट्रॅक्ट जावन येता तांकां इतकीच म्हाजे विनंती आसा कळकळीची की तेंच्यांनी हांगासर आपली जिवाची खेळ करून फुडें पावल घालचें न्ही. दर वर्सा तुमी लेटरां करता. अंदूय तुमी लेटर केल्ले बीन? अंदू आमी लेटर केला. तेन्ना काल आमी थंय इन्स्पेक्शन करून ती वाटू बंद केल्ली आहा पुलिसांनी थंयसर. आनी पेट्रोलिंग करून आमी थंय येवपाचें पळय आहा न्हू कोण यूथ येतात तांकां आमी बंद करतले. काल आमचे तलाटी आनी आमचे मेंबरान वचून थंय इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी कलेक्टराकूय रिपोर्ट पावयल्लो आसा. जर डिजास्टर मॅनेजमेंट कितें हेजेर एक्शन घेता त्या प्रमाणे आमी फुडें फॉलोअप करतली. आतां इन्सिडंट जाला पळय त्या जाग्यार पेट्रोलिंग आमचे दर वर्सा आसतात. पुलीस येवन थंय रावतात पण थंयसर अनेक अश्यो वाट्यो आसा की खंयसून कोण कशे भुरगे येता ते कळना. एक्चुली आमी एवरी इयर आमी एवॉर्ड करता म्हणजे अवेरनेस करता की बाबा मातशें सांबाळून हांगर वयचें हें करचें. म्हणल्यार हांगर आमचें हें केन्नाच अशें केन्ना जावंक ना. हें फर्स्ट
फर्स्ट इन्सिडंट जालो आनी काल एक दुखद घटना जाली. ताका लागून आमी कितें करता एवरी इयर एक्चुअली आमी हो रोड हरशी बंद करता. तरी आसतना लोक ते ओलांडून तेवटेन वयता. आमी वयल्यान पुलीस पेट्रोलिंग आमी एवरी इयर सांगता आनी पुलीस येताय बीन. गेल्या संडे पासून पुलिसांनी येवन हांगा थोड्या भुरग्यांक जे सोरो बिरो घेवन येता मस्ती करता तांकां ऑलरेडी फायनी मारलेल्यो आनी तेंचें पेट्रोलिंग चालूच आसता. सेफ्टी किट वापरिनासतना वीज कंत्राटदाराचो कामगार लायटीच्या खांब्यार चढून काम करतना व्हिडिओ व्हायरल. तो खांब्यार बसून काम करता. सी स्टीफनान प्रकरणाची जाप मागल्या. ए आनी जेई कारणां दाखय नोटीस. हे आदी लायटीच्या खांब्यार शॉक मारून कितलेशेच लायनमॅन आनी हेल्पर गेल्यात. तरी घाळपणा, सेफ्टीर प्रस्नचिन्ह. नीट परीक्षेत स्टेलर अकॅडमीच्या भुरग्यांक बऱ्यापैकी एस. कितलेशाच भुरग्यांक खंय 500 मार्क्स मेळ्ळ्यात. पोरुपरस अनु मेडिकलांत चड सीट मेळचे अशी अपेक्षा संस्थापक आनी संचालक योगेंद्र सिकरवारान उक्तायली. सगळ्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन. बऱ्या रिजल्टाची ही परंपरा अशीच फुडें व्हरूंक यत्न म्हणून तो उलयलो. नीट परीक्षेत स्टेलर अकादमीच्या विद्यार्थ्यांक घवघवीत यश. जायत्या भुरग्यांक खंय 500 मार्क्स पडल्यात. पोरू परस अनु मेडिकल सिटां चड मेळुये म्हूण अपेक्षा. संस्थापक आनी संचालक योगेंद्र सिंग सिकरवार उलयलो. I am happy to inform that this year also students of Stellar Academy has done excellent in the NEET exam. Our student, the highest scorer is 572, Subhalakshmi Kantan. Other than her also many students have got above 550 and there are much more students above 500 also. Overall this year paper was extremely difficult as we have seen across India. The cutoff has gone down. But despite the tough exam, our students are able to score really good in the exam. So we are hoping and expecting better number of selections in GMC and in other medical colleges this year as compared to what we have sent last year. So I congratulate all the students for their hard work, for the result, excellent result which they have achieved. I also thank all my team members, my faculty staff or other staff also who has done really hard. And I also would like to thank the parents who have reposed their faith. And I'm thankful to God that we could stay positive and we could maintain the legacy of result which we have produced all these years. So once again I congratulate all the students. Thank you so much. Bureau Report, Prudent. गोंया सावन लखनौ वचपी विमानाक दुर्घटना जाता जाता वाचली म्हणून एका पॅसेंजरान ट्वीट करून म्हायती दिली. टेक ऑफ जाल्या उपरांत खंय अचकीत फ्लायट सकयल देंवली. इंडिगोच्या विमानात 172 पॅसेंजर आशिल्ले. DGCA आनी इंडिगोन प्रकरणात लक्ष घालचे. चौकशीची मागणी. ये जो फ्लाइट है 6C6811 ये गोवा से लखनऊ डायरेक्ट फ्लाइट है और ये 2.25 घंटे की फ्लाइट है. लेकिन जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करी ये पूरे की पूरी फ्लाइट ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन आ गई. शायद ये वो महसूस कर सकते थे जो एयर इंडिया अहमदाबाद में क्रैश हुई है उसके पैसेंजर्स महसूस कर सकते थे. आज हमने वही मौत का मंजर महसूस किया. अब देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कितने सारे पैसेंजर्स हैं जो कि सब टेरिफाइड हैं और सब के सब इसी उम्मीद में थे कि किसी तरीके से घर पहुंच जाए. आखिर क्या ये मैनुअल ग्लिच था, क्या ये टेक्निकल ग्लिच था, क्यों नहीं कोई अनाउंसमेंट किया गया फ्लाइट में कि क्या वजह थी? क्योंकि वो जो टर्बुलेंस वेदर टर्बुलेंस बता रहे थे वो वेदर टर्बुलेंस नहीं था. इसमें कैप्टन बसंत, फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर, इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह थी जो फ्लाइट इतनी बुरी तरीके से टेक ऑफ करने के बाद एकदम से नीचे आती है और भयानक टर्बुलेंस होता है. वो जो शर था वो शायद ऐसा शर भी हो सकता था कि शायद आज हम आपके बीच ना होते. इस पूरी की पूरी इंडिया को फ्लाइट में 172 पैसेंजर्स हैं और आप देख सकते हैं हर किसी को बस यही है. ये कोई बहुत अच्छी फ्लाइट किसी के लिए नहीं रही क्योंकि ये जो 2.25 घंटे ना लोग सिर्फ भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते रहे कि किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे. इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ये जो कैप्टन बसंत हैं और फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर हैं इनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था. फिलहाल हम लोग सेफली लैंड कर गए हैं लेकिन अभी भी सबकी सांसें अटकी हुई हैं. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.